देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. तेन्ना जेजून ताका सांगलें, वच आनी तूंय तशेंच कर. लूक 10 वोळ 30 आनी 7. दोयाळ सामारेकाराचे वोपारींतल्यान आपूण धर्मवंत आनी सात्वीक म्हूण समजताले तांकां जेजू केरीत शिकवण दिता तें आमकां आयज शुभ वर्तमानांत मेवता. एका धर्मशास्त्र्यान जेजूची तपासणी करूंक ताका प्रश्न मांडले. तेन्ना दोयाळ सामारेकाराची वोपार सांगून कोण परी ताणें गरजेक सांपडलोल्यांक पावूंक जाता तें जेजू शिकयता. मादर तेरेजा आतां कोलकाताची भाग्यवंत तेरेजा अशें म्हणटाली, बरें करूंक जाय आनी वेळ काडिनासतना बरें करूंक जाय. बरें करूंक संदी मेवता तेन्ना आमी फाटीं फुडें पळयता वो मनांत सगली मोलावणी करता, वेळ ओगडायता आनी दुसऱ्यांक पावपाची संदी हे भाशेन सोडून दिता. बरें करूंक देवान दिल्लो कायदो आमकां आसा हें सोत आमी आमच्या मनांत जाणा, पूण हें सोत चालीक लावंक आमी विसरता वो प्रयत्न करिना. सामारेकार व्हड देवसवांचो मनीस न्हय, पूण मनीसपणान दोयाळायेन भरलोलें काळीज ताचें. बऱ्या मनाचो मनीस तो. समाजांत असले जायते बरें करपी, दुसऱ्यांक पावपी बरे मनाचे मनीस आसात. ते मागीर खंयच्याय धर्माचे वो अधर्मी सुद्दां जावं. तांची देख घेवन आमी तांच्या सांगाता वावुरल्यार समाजांत कितलें बरेंपण आनी देवपण आमच्यांनी जिवें करूंक जातालें. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.